राज्यभाषा कायद्यात कसलोच बदल ना, विधानसभेत सरकारची भूमिका स्पष्ट, दिल्ल्या उतरार ठाम, मुख्यमंत्र्याचे मराठी रोमिंग स्टेटस को सिनाल. कामुर्ले मुळावे शाळेत चौथेच्या विद्यार्थ्यांक मार बडय केल्ल्या केशीत दोगांय टिचरींक अटक. बुधवार सांजे शाळेच्या व्यवस्थापनान त्या दोगांकूय निलंबित केल्ले. मांडवी जुवारीत रेव काढूक 14 झोन. खाण खात्यान मागला ईसी. उपरांत रेव काडटल्यांक परवाने. एकल्याक वर्साक 1000 क्युबिक मीटर रेवेचे कॅपी. स म्हयन्यात टीसीपीचो कोणाकूच हिल कटिंग परवानो ना. दिल्यात त्या आपल्या आदी. डीएलएफ प्रकल्पाचो रिव्ह्यू स्वता घेता. सारखे नसल्यार कारवाय. विश्वजिताचे उतर. जो तो गोयात सेटल जावंक सोदता हे शक्य ना. अति अर्बन करून गोयचो ब्रँड वाड लाव नाकात. सरकाराचो ऑफिसरांचेरूय कंट्रोल जाय. पर्रीकाराचो आलाम. जुवारी पुलाचे क्रेनीर चढून स्टंट करपी रशियनान गोय सोडले. इन्स्टा आयडी शेर्वेकोव मॅक्सिम पावलो उत्तर भारताचे भोवडेर. आक्षे पुलिसांचो एफआयआर. म्हादेविशीं कर्नाटकाक मोठो धक्को. वायल्डलायफ बोर्डान कळसा बंडुरा प्रकल्पाचो अर्ज धुकल्लो. प्रकरण कोर्टात म्हूण रजाव. कर्नाटकाचे प्रकल्प हुमकळ्ळे. गोंयांत आज सावन फुडले 3 दीस येलो अलर्ट. हवामान खात्याची शिटकावणी. सिजनल पावस 158 इंच पार. सरासरी परस 46% मायज. भगवान महावीर अभयारण्य मोलेच्या नॅशनल पार्कांतल्यान तमनाराची पावर लायन घालूक राष्ट्रीय वायल्डलायफ बोर्डाचो बावटो. कर्नाटकाची घेवची पडटली परवानगी. मुख्य सचिवान हळदोणा शेत जमीन कन्वर्ट करून केला बांदकाम. काँग्रेसीन केला एक्सपोज. काँग्रेस मागता स्पष्टीकरण. मंत्री म्हणटा तो बरो मनीस. आसनोडात 4 पदरी हायवेची मुख्यमंत्र्यान घाली बुन्याद. 160 कोटीचो प्रकल्प. मुख्यमंत्री म्हणटात वेचणुके पयली येरादारीक उक्तो. रस्त्याचे हुतात्मा बाळा म्हापारी नामकरण. चवथीचे फाटभुंयेर गोवा डेरीन दुधकारांचे 1,97,00,000 केले डिस्बर्स. 7 आनी 21 तारखेर घालपाचे पयशे चवथी खातीर बेगीन. गुळेली काणकोण फेटल एक्सिडेंटात 21 वर्साचो ब्लेसर गोम्स सोंपलो. पार्क केल्ल्या ट्रकाचेर ताणें आपली दुचाकी मारिल्ल्यान जाल्लो अपघात. कोलकाता बलात्कार आनी खून प्रकरणात आंदोलन करपी दोतोरांक आयएमएची विनवणी. सर्वोच्च न्यायालय दितले न्याय. लेटरा वरवीं आयएमएची विनवणी. इंडिया आघाडी जम्मू काश्मीरात घटक राज्याचो दर्जो परत मेळोवन दितले. राहुल गांधीचे जम्मू काश्मीराच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर वक्तव्य. मालवणच्या छत्रपती शिवाजीचो पुतळो उबारतना स्टेनलेस स्टील वापरिल्ले जाल्यार अशी घडणूक घडची नाशिल्ली. केंद्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरीचे वक्तव्य. सेबीच्या कर्मचाऱ्यांनी अर्थ मंत्रालयात माधवी पुरी बुचाआड केली कागाळ. टॉक्सिक वर्क कल्चराचो आरोप करीत कर्मचाऱ्यांचे पत्र. वर्साच्या चलयेचेर 35 वर्साच्या शेजाऱ्यान केले लैंगिक अत्याचार. साऊथ ईस्ट दिल्लीतल्या गोविंदपुरीतली घडणूक. हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीच्या उमेदवारीचेर रेसलर विनीश फोगाट झुलनात जाल्यार बजरंग पुनिया बदली मतदारसंघात वेंचणूक लढोवपाची शक्यताय. शेअर मार्केट ग्रीनान उक्ते. निफ्टी 25,214. सेन्सेक्स 82,371.